आपटून साहिबा पडला दोन्ही राव शेवटोला मोजे आम दुखोला स्वरूप मोजे Kagnut mochiko, kagnut mochiko, saiba, kagnut mochiko, kagnut mochiko, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां दिवं. आज केरीत भाशेन आमी मिसाच्या बलिदानान सोंपलेल्या फ्रांसिस्को झेवियर फेर्नांडीस हे आमच्या बाबाच्या आत्म्या खातीर मागता. देवान सासणाचो विसव दिवन सर्गीचें सूख ताका फावो करूंक मागता. तशेंच आज मागूंक लायला लुसी पेरेरा आपल्याची सर्जरी करता ताचे खातीर मागुया देवान बरे भाशेन ही सर्जरी करूंक तांकां आनी भोव करून दोतोरांक आपले आदार आनी बोर दिवं म्हूण आमी ताचे खातीर मागुया. आज जल्माचो दीस समोरमता जॉन वाज हो आमचो भाव ताचे खातीर ताका बरी भलायकी देवान फावो केल्या पुरो म्हूण ताचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी 40 दीस उपास मागणे आनी दडवण करूंक भितर सरता. हे उपास मागणे आमी आपकुशीन करूंक सोदता तेन्ना देव आमच्या ह्या प्रयत्नाचेर अदीक आनी अदीक आमी सुफोट जावंक आदार दिता. आमी आपकुशीन करता तेन्ना देवाक मानता ते भाशेन हो उपास आमी करूंक गरज. आमी जायते फावटी दुसऱ्याचो आमकां फोर्स जाता तेन्ना वो दुसरो आमकां परतून सांगता तेन्ना आमी करता तेन्ना ताका मत वाचना. पूण आमी तर आपकुशीन कितें वस्त करता जाल्यार देवाक ती मानता. आज किरीत भाशेन जिसो आपल्या शिसां बरोबर उपास करिना म्हूण ताचेर गाराणें बोगलांठ्यां घालतात तेन्ना जिसो म्हणटा न्हवरो आसोसर ते शीस आपले वांगडी उपास करचे ना. न्हवऱ्याक काडून व्हरतकूच ते उपास करतले. आमी आमच्या जिवितांत जेसू आमच्या सांगाताक 2 दिसाक आसा म्हूण अणभवता. मिसाचे भेटेंत आमी येता तेन्ना हो जेसू आमच्या सांगाताक आमकां देवाच्या उतरांतल्यान जागयता. आमचें जिवीत नवसरूंक आमचें जिवीत बदलूंक तो ताचीच कृपा आनी बोड ह्या मिसान आमी मागुया. आमी सगळें जें करता तें देवाक मानता तसलें करूंक आनी आपकुशीन तें देवा सवे आमचें अर्पण जावंक ह्या मिसान खतखत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयलीं सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसडे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर बलिदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. एपासोरबागे सदांच्या वाट मारेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर तुमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. काकलूत सारा बापा, प्राचिताची वाट आमी धरल्या तेच वाटेन दयेन तूं आमकां चलय. हे परी आमची कुडीची दडवण खऱ्या प्राचिताच्या मनान आनी काळजाचे भक्तीन आमी आचारी शिकोन हे आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान आसूं चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, थांबनासतना बोब मार, तुत्तुरे सारको तुजो ताळो आयकून दी. म्हजे परजेक आपले गुन्यांव कळय. जाकोबाच्या गोराण्यांक आपली पातकां वळखून दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची समूर्त सांबाळपी पोरजा जाल्ले परी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येयात. म्हजी चाल वळखूंक सोदतात. म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात. देव लागीं आयलोलो पळोवंक ओतरेकतात. अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास पळोवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास कोत्तात तेन्ना तुमचीच खुशी तुमी पाळटात आनी सगळ्या तुमच्या रिणकारांक तुमी पिडापीड दितात. उपास कोतात त्याच बरोबर तुमी झगडी आनी उजोत कोतात आनी दोया नासतना दुर्बलांचेर तुमी मुठी मारतात. आज पर्यंत तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो ताळो कदींच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशाक दीसभर दूख दिवन मानी भाशेन तकली बागावन गोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. सर्वेस्परा देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. अनितीच्यो सांखल्यो मोडात आनी सोंसुनोचो तो भार पेल्यावेलो काडून उडयात. दुमाळो सोंसतल्यांक मेकळीं करून सोडात आनी तांच्या खांदावयलें जूं मोडात. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोरदार नासलोल्यांक पिराट दियात. विंगल्या मनशाक पांगरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय रोकडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यान तुमचें प्रमाणीकपण वेतलें आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची महिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पोर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसा. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, खालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो नाय. परतून म्हणुया, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो नाय. काकूचारा देवा, काकलूत करून दाखय. बोकोनवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें खोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोळ करून दवर. जबाब, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो नाय. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो नाय. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोष भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुज्यो वाटो शिकयतलो. देवा, तुजे सरशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो नाय. उद्गाराक उबी रावया. तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसतलो.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जुआवांचे शीस जेजू सोशे आयले आनी ताणें मुडे आमी आनी फारिसी उपास करता पूण तुजे शीस उपास करिनात तें कशें. आनी जेजून तांकां सांगलें आपणा बरोबर न्हवरो आसोसर न्हवऱ्याचे पावणे दुखांत आसूंक जायत पूण न्हवऱ्याक तांचे सोशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जुदेवांच्या शास्त्रा प्रमाणे एक न्हवरो आपल्या पावण्या बरोबर एक सुमान पर्यंत आपली सगळी काजाराची जी समारंभणी आसा ती एक सुमान पर्यंत ते करताले आनी त्या काळार किरीत भाशेन तांचो बरो मोठो गुणगुण आनी ही परब ती बरे भाशेन आपली कुशालकाय ते परगडटाले. असल्या वेळार जेजूचे शीस ताचे बरोबर उपास करिनात तें पळोवन जुआंचे शीस येवन जेजूक प्रश्न करतात आनी जेजू म्हणटा उपास आप कुशेन करची गरज. देवाक मानता ते भाशेन तुमी उपास करूंक गरज. आज आमी उद्गारांत आयकलां तुमी जेतल्यात जाल्यार बरें सोडात आनी वायट आसा तें तुमी सोडून दियात आनी बरें आसा तें तुमी सोदात. आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो जेन्ना आमी बरें आसा तें सोदता तेन्ना आमकां उदीक आनी उदीक देव लागीं येता. उदीक आनी उदीक देवाचे वस्तू आमकां समजतात. उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसलें जिवीत आमी पावूंक ह्या संवसारांत जिवंक पावता. उपास करप एक आमकां 40 दिसांक पवित्र सभा सोयीक दिता. आमी जेन्ना मागणें उपास आनी दळमूण करता तेन्ना आमी आमकांच बरें हाडटा म्हूण पवित्र सभा आमकां सांगता. बाबा भयणीनो, जायते फावटी उपास आमी दुसरो करता म्हणून घडये एक परंपरा जाल्ल्या भशेन करता पूण आज जेजू आमकां उगडास करता. उपास करता तेन्ना तूं तुज्या रुमान वच, गुप्ती तुजो सर्गीचो बाप पळयतलो. आमी जायते फावटी घडये तुरतुरी वाजोवपाची गरज आसत वो ना ती आज आमकां जेजू कळयता की तुरतुरी तुमी वाजोवची गरज ना कित्याक सर्गीचो बाप गुप्ती करता तें सगळें पळयता. आमकां जायते फावटी आमकांच उणें करूंक अवघड जाता. जेजू आज म्हणटा बापाक मानता ते भाशेन तुमी करात. म्हाका तुमी म्हजे शीस म्हजे गवाय हे संवसारांत जायते फावटी तुमकां अडचणी आसतल्यो आडकुडी आसतल्यो दुसरो तुमचे सवें आडगां करून तुमकां नाडटलो. तसले वेळार तुमी तीर बावार्थान आनी बरवशान जिवंक गरज कित्याक वायट सोडून दिवंक आनी बरें आसा तें सोदूंक तुमकां हांव म्हजी आज्ञा दिता. कसली एकामेकाचो मोग करात. तुज्या बाबाचो जो तुजेर कॉलपला जो तुजेर वायट करता ताचो मोग करूंक तूं वावर. आमी उपास करतना बाबा भयणीनो जायते फावटी आमकां घडये अदीक आनी अदीक दुसरे खावंक आनी जिवंक वस्तू दिश्टी पडटात. आमी आमचेच कुडीची जायते फावटी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमी भूक मारूंक सोदता तेन्ना उपासाच्या दिसांनी भोव करून आमकां उदीक भूक लागता. असले वेळार आमी आमकांच आप दमावणी करूंक आमचेच बरें आसा तें आमी सोदून काडूंक आमचेच ओत्मीक वाड जावंक आमकां जें कितें ह्या संवसारांत मेळटा तें आमी जाणा जावंक आमकां बऱ्याक पडटा वा आमकां वायटाक पडटा ती जाणवाय आमी घेवंक आज आमकां ह्या मिसान कृपा मागुया. आनी संवसारांत जियेता आसतना देवाक मानता तसलें जिवीत जिवन पातकी जिवीत सोडून दिवंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागून दिवया. बाबा भयणी बापा बेजो
म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याय सुपेच्या दवा सर्वेस्पण मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, प्राचीत काळाचे दडमणीची आमची ही बोली तुका भेटयता. तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानतात तसली कर आनी आमच्यो वायट वंदावण्यो दोमावंक आमकां अदीक सुटसुटीत कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पण तुमचे सव्य आसूं. तुमची सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणीचो. आमच्यो वंदावण्यो दामावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजांत भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरोनांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका चोय चोय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका चोय. उंचरगी तुका चोय चोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही मोशा रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचें हें रोगत पातकांचे बॉक्सोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुड पोरगोटुया, तुझ्या गुरसानी पुनर्जीवन पोरावरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडूनारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चपोती बागयोन सुसे बागयोन दुतां सूर काडी तुका मानवल्यान
ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा, सूर बंधून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो स्वतो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तांतयान पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरोशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्याचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेचे जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुन्या धर्माचे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक मनयावा खातीर मागणें. मोगाला जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंत हांव सगल्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आखीच तुका एकवटता. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. कोनवड्या बापा, ह्या पवित्र गुटान तुवें आमकां वांटो दिलोय. ह्या काळार आमच्या पिडेस्त आत्म्याक तूं काकलुतीन दिताय ते वखद सुफोडायेन घेवंक आमची मनां उदीक आयती कोर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आज शुक्रार म्हणटोच 5 वाजता कुर्साची वाट आमचे फिरगोचेन जातली. उपरांत मीस कुर्साची वाट जाल्या उपरांत आयतारा दीस भावार्थाची यात्रा. आमी सांगला ते भाशेन एक समुदायांत 2 वांगडी हांगातान सांकवाडे वचूंक नांवां दितलीं. दुसरी जी 7 वरांचेर मिसाक येतली तांणी बस स्टँड आमचें सकयल आसा थंय 6 वरांचेर जमा जावची. जी कोण भावार्थाची यात्रा थंय सांकवाड करूंक तांकां मेळना तांणी सगळीं 7 वरांचेर मिसाक जी येतली तांणी हांगा सकयल आमी इगोर्जे लागीं बस स्टँड आहा थंय मेळटली. थंयतान आमी रेजिना मंदी चलून वेतलीं. मुखेल मार्ग आसा तातूंतल्यान थ्रू द मेन रोड वयल्यांतल्यान आमी चिखलेच्या वाटेन वचून रेजिना मंदीतान आमी स्काद आसा आमची तातूंतल्यान आमी सकाळ येवन उपरांत 7 वरांचेर आमचे फिरगोजेंत आमी मीस करतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.